संसड्यार सॅनिटरी पॅड आणि डायपर या सारकिलो कोयर जो कुणय प्रकल्पात धाडटा तो कोयर संसडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे संरक्षण वंटी कुशीक राशीक मारिल्लो उपरांत ह्या कोयराचो विलो लावपाक ताचेर माती घाल्ली. पूण ह्या कोयराचो विशय हांगाच थांबूं ना. तर ह्या कोयराचो विलो योग्य रितीन लावपाचो आदेश गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मडगांवच्या पालिकेक दीत एमएमसीच्या मुखेल अधिकाऱ्याक 7 दिसांचो वेळ दिला. नाजाल्यार खर कायदेशीर कारवाय जावपाची शिटकावणी दिल्या. पळयात. गेल्ल्या आठवड्याक मडगांव म्युनिसिपालिटीन मोठ्या प्रमाणात कचरो जो आसा हॅझार्डस वेस्ट तातूंत भितर सॅनिटरी पॅड्स, डायपर्स, नॅपकिन्स अशे वेगवेगळे तरेचो कचरो जो बायो ट्रिटमेंट करपाक कोणय धाडपाक जाय आशिल्लो असो कचरो मोठ्या प्रमाणात सांठयलो आनी ताजे नंतर ताजेर माती घालून तो पुरोवपाचो प्रयत्न केलो. ह्या बद्दलचो रिपोर्ट आमी पब्लीश केलो. ताजे नंतर गोवा पोल्युशन स्टेट कंट्रोल बोर्डान ताजी पळोवणी केली आनीक मागीर आतां म्युनिसिपालिटीच्या चीफ ऑफिसराक तांणी 7 दिसांचो टायम दिल्लो आसा की तूं हाजेर आमकां रिप्लाय दी. जर म्युनिसिपालिटीचो सीओ सॅटिस्फॅक्टरी रिप्लाय दिवपाक शकना जाल्यार तांणी एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन ह्या कायद्याच्या अंतर्गत आमी कडक एक्शन घेतले अशी म्हायती दिल्या. इतलेंच न्ही जाल्यार तांणी सीओक सांगलां की हो जो वेस्ट तुमी कसो ट्रिटमेंटाक धाडटले आनीक कितली म्हणजे डेली कितलो म्हयन्याक कितलो टन तुमचे कडेन हें जाता एकठांय जाता. ताजे नंतर तुमी कशे म्हयन्याक धाडटले आनी लास्ट केन्ना धाडिल्लो इतली सुद्दां तांणी ते जे पेपर आसात कोणय धाडिल्ले बिलां सगळीं तीं घेवन यो म्हणल्यात. म्हणजे एक वटेच्यान मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या काही इंजिनियरांक लागून सीओय बी त्रासाक पडिल्लो सद्याक दिसपाक येता. हे जे कचरो जो आशिल्लो हो सद्याक गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा म्हणल्या प्रमाणे 20 टन सुमार कचरो हो थंय तांणी पुरोवन उडयला आनी तांणी हाजें उत्तर आतां मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन मागलां. हो कचरो एक्चुली कुणय जे बायो टेक्निकल प्लांट आसा थंय धाडटाले आनी थंयच्यान तो ट्रीट जातलो. पूण कांय कारणाक लागून म्हणजे कित्याक तें समजना म्हणटा आयकूंक येता ते भशेन तांणी तो खूब तेंपान दवरिल्लो. कोण म्हणटा ते म्युनिसिपालिटीचे ऑफिसरच सांगतात की आमी ना एका बरोबर तो धाडटात. पूण जेन्ना न्यूज पब्लीश जालो तेन्ना तांणी हो कचरो आसा तो पुरोवपाक स्टार्ट केलो आनी ताजेर माती घाली. जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मनीस आयले तेन्नाय तांकां पुरयता तें दिसून आयलें. सो तांणी आतां तांकां नोटीस धाडिल्ली आसा आनी 7 दिसां भितर ही कारवाय तांणी सांगलां की तुमी आपल्याक रिप्लाय करात. जर रिप्लाय मेळना जाल्यार आमी तुमचेर कडक एक्शन घेतले. सो एकंदरीत मडगांव म्युनिसिपालिटी ही आसा जी परत एक वादाच्या भोवऱ्यांत सांपडिल्ली आसा. तांणी जे नॉर्म्स फॉलो करपाक जाय आशिल्ले ते कसलेच फॉलो केले ना हें एक दिसून येता. म्हणटकीर मडगांवच्यान हांव गौरव